खोल्ले आसा थंय हो जो पब्लीक टॉयलेट म्युनिसिपालिटीची प्रॉपर्टी जी आसा हो आतां दुसरो टॉयलेट डॅमोलिश करपाचो प्रयत्न चालू आसता तेन्नाच आमचे कावन्सिलर आनी बाकीचे जे हांगा रावता तेंच्यांनी ते बंद केले. ही आमची जी सद्या टॉयलेटाची कथा चल्ल्या पळय फूल म्हापशान एक डॅमोलिश जाला. आतां हो सेकेंड अटेम्प्ट करतले. कोइन्सिडंटली त्या प्रॉपर्टीन एक एक्स CPचे आसा हांगाय एक CPचे इनवॉल्वमेंट आसूं शकता. म्हणजे तांकां ते ब्लेसिंग आसा वयरसून खंयसून तरी त्या खातीर तांकां कॅर ना लोकांची. आयज आमचे वाड्यार जेन्ना आमकां कळ्ळें की हो टॉयलेट अचानक डिमॉलिश जाता म्हणजे आमी सगळे लोक धांवून येयले आनी ताका आडयलो. एक्चुली जेन्ना गोवोरमेंट म्हणटा ODF फ्री गोवा तेन्ना गोवोरमेंटाची ड्युटी आसता की सॅनिटेशन फेसिलिटी लोकांक प्रोवायड करपाची. हांगासर अमेय बापान आमच्या कावन्सिलरान सांगल्या प्रमाणे खुबशे लोकांक टॉयलेट ना कारण चडशीं घरां भाटकारांची आसा आनी जाग्याचो कन्स्ट्रेंट आसता आनी नासता. पण वाड्यार हो टॉयलेट जाल्यार आमी ल्हानपणा पासून 40 वर्सां जालीं हो टॉयलेट पळयतात. डेफिनेटली म्हाका दिसता की हितून आसूंक जाना कोणाचे हाय लेवल पॉलिटिशियनाचे ब्लेसिंगा शिवाय हे म्हाका दिसना की अशें कृत्य कोण डेरिंग करूंक सोदता तेवूय आमचे म्युनिसिपल हेजी. आज सकाळी ॲट अरावंड 11:30 असो आमकां कॉल आयलो की हांगासर आमचो हो जो टॉयलेट आसा हो कोण ते डिमॉलिश करतात. सो आमी बेगींतल्या बेगीन हांगासर आयले. म्हजे हजबंड पयलीं आयले. तांच्यांनी तांकां विचारलें की बाबा तुमी कोण खंयच्यान आयल्या जाल्यार तांचे कडेन पयलीं कांय उतर नाशिल्लें. तुमी कोणें धाडल्या कित्याक म्हटल्यार तांच्यांनी सांगलें की भाटकारान धाडल्या. कोण भाटकार खंयचो विचारलें जाल्यार तांचे कडेन कांय आन्सर नासलें. CO कडेन CP कन्सर्न जे इंजिनियर्स आसा तांचे कडेन ऑलरेडी कंप्लेन केल्या. CO कडेन उलयला. तांच्यांनी म्हटलां की फाल्यां एक नोट घाल ताचे ऑन दॅट बेसीस आमी FIR हाजेर करुया म्हणून.